G1 आमचे मोदें देऊन तुये पेज 97. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. प्रेतीच्या भयणी भावांनो, तेल जशें एके पोंटीन पेटोवन दवरता तसोच मोग आमच्या क्रिस्तवांच्या जिवीत जळटें सांबाळटा. पेटयल्ली पोंटी काळोख नपयत करून कुशालकाय हाडटा, तसोच मोग वायटाचेर जैत व्हरून बरेपणाचो उजवाड सगल्यांचेर फांकयता. देव म्हळ्यार मोग आनी हेंच मोगाचें सैम देवान आमकां सगल्यांक दिलां. हेच खातीर स्वयंभूच आमी मोगाचीं मनशां. आपूण मोगाल तशीं आमी मोगाल जावंक देव आवडटा. देवान आपल्या एकल्याच पुताक आंकवार मारये उदेशी जल्म दिवन आपली पदवी आनी काकलूत मनीसकुलाक दाखयली. ह्या वटेर विस्मिता वरवीं देवान आमचे सवें मितमेळ नासलेलो मोग दाखल केलो आनी अशीं आमकां आपल्या गोपान परतून हाडलीं. आयच्या सेवा धर्माचो विशय मोग विस्तारुया, जेजूचे गवाय जावया. हो विशय आमची पावलां मोगाचे दिश्टेन मारूंक हुस्कायता. तर ह्या मिसांत आमी वांटो घेता जेजूक आमच्या जिवितांत येवकार दिवंक मोगाचे गवाय जावंक आमकां कृपा मागून घेवया. आणि जायते फावटी आमच्या जिवितान मोग जिवंक आमी चुकल्या देखून खालती खायन त्याच देवाचें बक्षणे आमी मागुया. सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजो सगळें हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासो पायगून सदांच सांगवार मरे सगळ्यांक दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Krista,
प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टान क्रुसा वरवीं पुनर्जन्मपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी रात चलिता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. साम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. एकदम दावीद सवस्कायेन आपल्या घरा रावूंक लागल्या उपरांत आनी सर्वेस्परान ताका भोंवतणेचे सर दुस्मानाच्या हातांतलो राखल्या उपरांत राजान नातान प्रवाद्याक म्हटलें, पळय, देवदार रुखाच्या लांकडाक बांदलेल्या घरांत हांव जियेतां, पूण देवाचे आर्क पेट एका तोंबूंत रावता. नातानान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजें सवें आसा. पूण तेच राती सर्वेस्पराचें उतर नातानाक आयलें, वच आनी दाविदाक म्हज्या सेवकाक सांग, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय. अशें सर्वेस्पर विचारता, म्हजे परजे, इस्रायलाचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरां राखतलो थंयचो आपूण हाडलो. लढाई करूंक तूं वेतालोय तितल्या गांवांनी हांव तुजें सवें आसतालो आनी तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगळें तुज्या दुस्मानाचो नाश केलो. आनी ह्या संवसारांत व्हडलें नांव जोडलेल्या मनशाचें नांवरूप तुका हांव दितलो. म्हजे परजे, इस्रायलाक हांव एक देश दितलो आनी त्याच देशांत हांव तिका रोयतलो. आनी म्हजे परजे वयर हांव नितीदार नेमलोलो तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले, ते भाशेन आनीक कोण तिका त्रास दिवचे नात. सगळ्या दुस्मानाच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलो. त्याच बरोबर सर्वेस्पर कळीत कोत्ता, सर्वेस्पर तुका व्हड कोत्तलो. सर्वेस्पर तुजें थांव एक घराणें उत्पन्न कोत्तलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे उजीर सदांच भिरांती विणे वचतलें आनी तुजें सिंहासन सासणाक गोट उरतलें. देवाचें उतर हें. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावं दी. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायोन आनी वाकाणटल्या. सगळीं म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायोन आनी वाकाणटल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसलो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सोर तशेंच तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकोण करूंक दवरलाय. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायोन आनी वाकाणटल्या. हांवें विचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी सोसत सदांकाल तोखतलो. हांवें स्टापलोलो तुजें सिंहासन सदां सर्वदा सांबाळटलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायोन आनी वाकाणटल्या. तो म्हाका म्हणटालो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें खडप. सदांकाल ताका म्हजें बरेंपण दाखयतलो. केल्लो करार गोट तोखतलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायोन आनी वाकाणटल्या.
भाग्यवान पावलोन रोमकारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. जेजू क्रिस्ताचो निरोप परगटून हांवें शुभ वर्तमान तुमकां कोलीत केलां. त्या प्रमाणे जिवंक तुमकां गोठाय दिवंक देवाक तांक आसा. ताका मोहिमा. जेजू अगणीत युगा कालांनी गुपीत दवरलेल्या पूण आतांच्या काळार परगट जाल्ल्या गुटाची प्रकाशनी. ताची वळख आतां सगळ्या विदेशी राष्ट्रांक पावली आनी हे पोरी ती बाबार्थान देवाक खालती जावंक पावतात. हेच पाखणारांनी आदी फुडें बरोवन दवरलां आनी ही सासणीक देवाची येवजण. अगणीत जानवायेच्या एकल्याच देवाक जेजू क्रिस्ता वरवीं मोहिमा सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचें उतरें. देवाचें वळखकार. उद्गारण. हें आसा हांव देवाची चाकोन जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोव्या. 6व्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिलियाच्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या गोऱ्याण्यांतलो जुजे नांवाचो एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हळें, नोमान कुरपेन बोल्लोले, सोरेस्पोर तुजें सोवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबोल्ली आनी नोमान कसलें जायी तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारये, देवा मुखार तूं कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी तिच्या बापायक दाविदाचें सिंहासन सोरेस्पोर देव ताका दितलो. तो जाकोबाच्या घोराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुज्या तावन जल्मतल्या त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीक जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबावला आनी वांसडी म्हणटात ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सोरेस्पराची साकून जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सोशिल्लो कोडसल्लो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, आमी आदवेंताच्या 4थ्या आयताराक आसाव आनी आयचो आयतार
निमाणो आयतार आमचे तयारेचो आनी थोडे दीस नातालांचे पोरबे सोमयार जल्माचे जेजूच्या आमी तयार जातना केरीत भाशेन पवित्र सभा वो आयचो आयतार मोगाचेर नियाळ करूंक आनी मोगाचो आयतार म्हणून मानून घेता. कित्याक आपल्या एकल्याच पुताक देवान मोगान आमचे सोडवणे पासत ह्या संवसारान धाडलो. आमच्याच मोगा पासत आमकां सोडवण मेळचे खातीर तो मोगा खातीर कुर्सार उमकडलो. होच मोग नियाडून आनी ताच्या दुसऱ्या येण्याची मोगान आमी तयारी करूंक आयचो सेवादोर म्हाका आनी तुका उलो करता. आनी अशें आसतना एक घोडणी सांगता म्हाका आनी तुका घोडे आयचो नियाडूंक आनी आयच्या विशयाचेर मोगान मोग विस्तारूंक आनी जेजूचे गोवाय जावंक हो विशय नियाळूंक म्हाका आनी तुका घोडे फायद्याची जायत. पळयात कांय वर्सां फाटीं एके फिरगोजेंत म्हजो गवडीक अनुभव घेतालो आनी हो गवडीक अनुभव घेतना पयलेच दीस पयले 2 वा 3 दिसांनी एक तरणाटें चेडूं म्हाका मेवलें फिरगोजेंतलें. एकदम हुशार आनी गुणेस्त गुणांनी भरलेलें एकलेंच चेडूं आपुरबायेचें आवय बापायचें एकलेंच चेडूं जावन जाय तो मोग ह्या चेडवाक तांणी दिलोलो. आनी खरेंच म्हज्यान खात्रेन सांगोंक जाता आनी व्हडविकायेन सांगोंक जाता हें चेडूं भुरगें खरेंच गुणेस्त आनी मोगान भरलेलें. फिरगोजेच्या वेगवेगळ्या संस्थांनी मोगान फिरगोजेचो वावर फुडें व्हरतालें. अशें आसतना सुमार 1 म्हयन्यांनी ताजी सोयरीक जाली एका चेड्या लागीं आनी हो चेडो दाखोवंक पादविगाराक पादकुराक आनी फिरगोजेंत आशिल्ल्यांकूय दाखोवंक ताणें हाडलो. आनी तोय भुरगो खरेंच गुणेस्त आनी गुणांनी भरलेलो आनी खरेंच फावो तो सांगाती ताच्या जिविताचो मेवलो म्हणून हें खात्रेन म्हज्यान सांगोंक जातालें. कित्याक खऱ्यानूच तोय भुरगो एक तारवार बोटीर काम करतालो आनी बोटीर काम करून एकलोच तोय आपुरबायचो पूत जाल्ल्यान खरेंच हे चेडवाचो नीज मोगान पडलोलो म्हणून म्हज्यान खात्रेन सांगोंक जाता. पूण घडलें तें अशें जशे दीस बळोनले तांचे काजारूय तांच्या घरच्यांनी थारायल्लें. सुमार 5 म्हयन्या उपरांत तांचें काजार आशिल्लें. जशे दीस बळोनले उपरांत कांय दिसांनी ह्या चेड्यान ह्या चेडवाक कोणूय तरी आपल्याच्या सोयऱ्याच्या 21st बर्थडेक म्हणून सोयऱ्यांच्या बर्थडेक व्हेलेलें. आनी बर्थडे काबार जाल्या उपरांत हीं दोगांय वेळेर गेल्लीं सांजचे वेळार थोडो वेळ सांगातान सारूंक आनी वेळेर आपल्यो पासोयो मारतना ह्या चेड्यान हूंय घातिल्लें शर्ट आपलें काडलें आनी काडलें तेन्ना ह्या चेडवान हूंय ताजे भुजार आशिल्लो पित्रायलोलो टॅटो पळोवन म्हणलें हूंय आरे म्हाका कोण तरी म्हणटालीं आनी म्हज्या भुरगेपणार आमची जाणटी सांगतालीं ते पित्रायल्या उपरांत एड्स बी जाताय तुका जाल नाय मरे. आनी हो चेडो भुरगो म्हणटा खऱ्यानूच साहेब हे चेडवाचो नीज मोग केल्लो आनी जशे दीस बळोनलेले आमी खरेंच एकामेकाच्या मोगान वाडलेलीं. पूण हीं उतरां त्या चेडवाची म्हज्या काळजाक कित्याक तोपली ती हांव नको. पूण हीं धाकटीं उतरां ही थोडीं उतरां ही चेडवाची म्हज्या नीज काळजाक तोपली कित्याक हांवें त्या चेडवाचो नीज मोग केल्लो. देखून दुसऱ्या दिसाक कसल्याय तरी कामाक आपूण भायर वेचो आसलो तेन्ना मडगांवां हॉस्पिटलान वचोन आपूण म्हजें एड्स टेस्ट केलें. खऱ्यांनीच दाखोवपाक हे चेडवाक बाबा म्हाका कांयच ना आपूण तुज्या नीज मोगान पडला. पूण जेन्ना टेस्ट रिजल्ट आयलो तेन्ना हो चेडो HIV पॉझिटिव्ह म्हणून कमलें. तरी आसतना तें चेडूं त्याच चेड्या लागीं काजार जालें. आनी जेन्ना सुमार 1 वर्सांनी हो चेडो ह्या संवसारांत सोंपलो तेन्ना सोबे बाजार मरणाच्या वेळार पादविगारान ह्या चेडवाक असो विचार केलो बाये सगल्यांनी तुका सोजमायलें सगल्यांनी तुका सांगलें
हांवें म्हज्या पात कुरान ब्रादरान घरांत आशिल्ल्या सोयऱ्या दायऱ्यांनी इश्ट मित्रांनी तुका सांगलें हो चेडो मरतलो ताजे लागीं तूं आनी हो काजराचो लग्नाचो करार करूं नाका जो मोग केला तो तुटय तुकाय त्या चेड्यानूय सांगलेलें जाल्यार कित्याक तूं त्या चेड्या लागीं काजार जालें आनी सोबे माजार मरणाच्या वेळार चेडवान सगळ्या लोकांक जीर हो जबाब दिलो फादर हांवें त्या चेड्याचो नीज मोग केलोलो त्या चेड्यान म्हाका फोट मारूंक जाताली रोखडेंच आमचें लग्न आशिल्लें तो रिपोर्ट लिपोवंक जातालो पूण जेन्ना ताका रिपोर्ट ताच्या हातीन पडलो पयलो तो आमगेर येवन म्हाका ताणें सांगलें फादर हांवें त्या भुरग्याक आसा तसो मानून घेतला हांव जाणा ताणें कांयच वायट करूंक ना तें जावंक ताका हांवें ताचो आख्खोय पुराय मोग केला आहा तसो मानून घेतला ताजे शेगूण आनी ओगूण देखूनच हांव लग्नाच्या बेसान ताजे फुड्यान एकटवलें आनी आयज हांव जाणा जावनूय हांवें हें लग्नाचें पावल उबारलें फादर म्हाका त्या चेड्याचो मोग आसा आनी मोगानूच ताका हांवें मानून घेतला भाव भयणीनो दुसऱ्याचो मोग करप म्हणलें दुसऱ्या मनशाक आहा तसो मानून घेवप ताजे ओगूण आनी ताजे शेगूण असलोच मोग करूंक आयचो सेवादोर म्हाका आनी तुका उलो करता आयची तिनूय वाचपां आमच्या काळजाच्या पड्ड्यार सादोल्यांच आसतलीं आयचें पयलें वाचप दावीद पातशाह आपूण सवस्कायेन जियेता म्हणून आनी देवाची आकपेट भायर आसा म्हणून देवाक एक देव मंदीर बांदूंक सोदता तेन्ना नातान प्रवादी ह्या दावीद राजाक सांगता जे तुवें येवजिलां तें शार्ती पावय पूण देवाची येवजण बोलतीच आसता आनी परत हो नातान प्रवादी येवन ह्या दाविदाक शिटकावणी दिता जे मंदीर तूं बांदूंक सोदताय तो तुज्या कुडींतलो एकलो फुडाराक बांदतलो आनी देवान केल्ली कर्तुत्वां देवान केल्ली बरेपणां आनी देवान विस्तायलेलो मोग तुजे सोवें नियाडूंक देव तुका आपयता आनी देव आपली भासावणी एका दिसाक पाळटोर आनी आपले एके पोरजेक आपले विचून काडलेले पोरजेक खाशा देसान पावयतलो सगळ्या त्रासांतली ताका मेकळी करतलो आनी ताचें जिवीत मोगान भरतलो म्हणून आयचें पयलें वाचप आमकां आस्वासन दिता ह्याच आस्वासनान पयल्या वाचपान आमकां मेवता कुडींतलो एकलो फुडाराक राज स्थापतलो आनी राज निती काळी स्थापतलो आपूण जातलो ताजो बापूय आनी तो जातलो म्हजो पूत म्हणून पयलें वाचप आयज आमकां हें बाकीत करता जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्योंत पावलू रोमकारांक चिटीन बरोवन म्हणटा आमी पातकी आसुनूय देवान आमचो मोग केलो आनी मोगान आमकां विंचलीं आनी आमकां सोडयलीं ह्याच मोगान जिवूंक तुका आनी म्हाका उलो केलोलो आसा देखून खालतिकायेन ल्हानविकायेन आनी भावार्थान जेजूशी आमची पावलां मारूंक आयचें दुसरें वाचप म्हाका आनी तुका उस्कायता जाल्यार आयचें शुभ वर्तमान जेजूच्या जल्माचें बाकीत आमी आयकलेलें आसा कशे तरेन जेजूचो जल्म जालो हाचें बाकीत म्हाका आनी तुका म्हज्या आनी तुज्या कानार पडलां आयचें पयलें वाचप नातान प्रवादी दाविदाक सगळें बरेपण विस्तायल्या पासो दिनवासता जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानान मारिया देवाक दिनवासता हें बरेपण म्हजें सवें हो दयाळ मोग देवान दाखयल्लें सवें नातान प्रवादी संदेशकार जाता दाविदाच्या जिवितांत जाल्यार गाब्रिएल दूत मारयेच्या जिवितांत संदेशकार जाता अशें आसतना आयज म्हाका आनी तुका मोगाची जीण जिवूंक सगल्यांक विचून काडला मोग कोणाक नाका असलो मनीस कोणूच ना कित्याक आमकां आनी तुका मोगाचें सैम दर एका मनशाच्या जिवितांत घातलेलें आसा मोग कुड्डो मोग आसल्या हूंय ओनोड एक घाटार पावता अशें आमची आदली म्हणलेलीं आसात कोवीड परिस्थितीन आमी आसतना जायत्यांनी कळटा ना कळटा दुसऱ्याक आपल्या आदार दिवन दुसऱ्याचें बरेपण विस्तारून जायत्या भासांनी मोग केला खरेंच असल्या भावा भयणांक आमची शाबासकी
असलोच मोग दुसऱ्या सोवे विस्तारूंक आईचो सेवादोर तुका आनी म्हाका हुस्कायता. अशें आसतना पाप साहेब गेल्ल्या ब्रेस्ताराक लोकांक संदेश दिवन असो उद्गारलो. ह्या नातालाच्या काळांत आमी तयारी करतना क्रिस्ती पोरचेन मनशाळी मोग करूंक आनी मनशा सैमान आयिल्ल्या जेजूक तांणी नोमान करूंक हांव आग्रो करतां. मनशाळी मोग करूंक तुका आनी म्हाका हें कार्य दिलोलें आसा. दुसऱ्या मनशाक आहा तसो मानून घेवंक ताचे सवें आशिल्लें बरेंपण अणभवूंक आनी तें विस्तारूंक म्हाका आनी तुका आग्रो केल्लो आसा. ताजे अवगूण आनी ताजे शेगूण हे दोनूय मानून घेवन मोगान जिवीत बांदून हाडूंक म्हाका आनी तुका हुस्कायता. अशें आसतना आयच्या दिसाक 3 संदेश तुमचे उटयेंत उडयता. मोगाक 3 लेत्रां आसात, MOG, आनी तिनी लेत्रांचो वापर करून आयचो संदेश तुमचे उटयेंत उडयता. आयच्या दिसाचो पयलो संदेश मोग तुजोच कर, लव ऑफ युअर सेल्फ. मोग तुजोच करूंक शीक. दुसऱ्या वस्तूंचेर, दुसऱ्या मनशांचेर आनी दुसऱ्या जाग्यांचेर मोग सोदूंक वयचे पयलीं तूं तुजोच मोग करूंक शीक. तुका आहा तसो मानून घेवंक शीक. तेन्नाच तूं मोग विस्तारूंक शिकतलोय. आयज मनीस वस्तू फाटल्यान, दुसऱ्या मनशा फाटल्यान आनी दुसऱ्या जाग्यांचेर मोग सोदूंक वेता. आनी हाकाच लागून आमी जाय ते दुडू आमचेच वयर मोडटात. कित्याक दुसऱ्यांनी म्हाका मानून घेतलो जावो, दुसऱ्यांनी म्हजो मोग केलो जावो. जे मेरेन तूं तुजोच मोग करचो ना तेन्ना जिवितांत दुसऱ्यांचो मोग करूंक मोग विस्तारूंक केन्नाच पावचो ना. देखून आयचो दिसाचो पयलो संदेश तुजोच मोग करूंक शीक. तूं भुरगें आसूं, तरणाटो आसूं, काजारी आसूं वो जाणटो आसूं. जे परिस्थितीन आसा, जे भाशेन तूं जियेता, जे भाशेन तूं आसा, तुजोच मोग करूंक शीक. तेन्ना तुजे व्हडविकायेक, तुजे आशेक तूं केन्नाच लोबदोचो ना. हो आयच्या दिसाचो पयलो संदेश. दुसरो संदेश लव ऑफ अदर्स, दुसऱ्यांचो मोग करूंक शीक. जे भाशेन तूं तुका मानून घेतलोय तेन्नाच दुसऱ्याकूय तूं मानून घेतलोय. आनी हो मोग करूंक तुवें आनी हांवें दिसान दीस पावलां कोणूकोणी तोजवीत करूंक जाय. आयचो मनीस मोगाचें मोयें घालून तोंडाक आपलो भायल्यान दुसरोच कार्नवाल खेळटा. आपल्या मोगाचें जिवीत बांदून आपलें जिवीत नवसोरचे सुवातेर आपलो कोर बदलता, जिवीत बदलना. तुवें आनी हांवें जिवीत बदलूंक जाय, आमचो कोर बदलूंक शिरी पडना. कित्याक मनीस आयचो मनीस आपले व्हडविकायेक, आशेक दुसऱ्यांक माडोवंक आनी पोंदां घालूंक आनी चेपूंक आनी आपूण मोगाचो फुलेर कसो दाखोवंक आयज मनीस कितलींच पावलां मारता. थोडी पावटी मोगाच्या नांवान आमी दुसरेंच कितें बोलतेंच पळयता. मोग करता म्हणून एक दाखयतात आनी फाटल्यान दुसरेंच करतात. देखून आयचो दुसरो संदेश दुसऱ्यांचो मोग करूंक शिकुया. आनी आयचो तिसरो संदेश लव ऑफ गॉड, देवाचो मोग करूंक शीक. न्हयच तुजो, दुसऱ्यांचो, पूण देवाचोय करूंक शीक. आयज जिवितांत आयिल्ल्यो आडकोड्यो, जिवितांत उप्रासलेले कोश्ट दूख, जिवितांत आयिल्ल्या प्रश्नाक मनीस देवा फुड्यान वाती पेटयता आनी फाटल्यान उजवाती पेटोवंक भोंवता. देवाचो मोग करूंक इगोर्जेचीं दारां पावलां चोडटा जाल्यार दुसऱ्याय जाग्यांचेर पावून आपलीं आर्गां ओंपता. एकाच खऱ्या देवाचो मोग करून आमच्या कोश्टा त्रासांनी तो सोर पदवेदार, सोर जाणार म्हणून मानून घेवन एकाच देवाच्या पांयां पडून ताका नमस्कार करुया. आनी अशें करून आमचें जिवीत बदलून जेजूच्या येण्याक आमी तयार जावया. कित्याक देव सोर पदवेदार. ही कॅन टर्न a mess into a message, a test into a testimony, a trial into triumph and a victim into victory. कित्याक देव
सोर पदवीदार. हेंच करून आयच्या सेवा धर्मांत आयच्या मिसा भेटीन म्हाका आनी तुका आदार आनी सहकार देवाचो मागुया. कित्याक खुरीस बांदूंक सोंपें ताचेर मोरोंक न्हय. दुसऱ्याक नाटकायेन वडविकायेन सोकला घालूंक सोंपें मोग करूंक न्हय. कित्याक पावस पडचे आदीं तुजें घर बांदूंक शीक. कागद पिंजचे आदीं ताजें बरोवन तुजें गिन्यान वाडोवंक शीक. मोग विस्तारचे पयलीं मोग आपणावंक शीक. कित्याक ओंपल्या बगर कांयच रुजू जायना आनी मोग शिपडेल्या शिवाय मोग म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बरो येना. हेंच करूंक ह्या मिसा भेटेन म्हाका आनी तुका आदार मागून घेवया. सगळीं आमी विरावया आनी वेळार आमचो बाबात सगळीं आमी सांगातान आनी एका स्थळान उचारुया. सदमंथा देवाक, सर पदवीदार बापाक, स्वर्गार पृथ्वीच्या रचनाराक, जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं करपी सांबाळलो. पोस पिला देखाव ताणें कश्ट सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो, ताका आनी पिलो. तो मेल्या मद देवलो, तिसऱ्या दिसाक मरणांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. तुवें वेळान मेल्यांची बसवी करूंक येतलो. सतमंथा पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकाचें भक्तसणी, कुडीचें जियोतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. अनस बाबात आमच्या काळजा मोगान बाळगून देवाच्या मोगान दिसान दीस वाडूंक दुसऱ्याचे मोग आमच्या जिवितांतल्यान विस्तारूंक आमकां तेच देवाचो आदार मागून आमची मागणी देव आमकां दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचे पदवेचेर पातयून आपले पोरजेक ल्हानविकायेचे गोवायसांक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी गोरवान बरोवन न्हय पूण ल्हानविकायेन लोकांची सेवा करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी सोमेस्तांनी आमच्या कश्टांनी आनी अदीक करून कोविड-19 हे पेस पिडा वेळार देवाची पदवी आनी काकलूत अनुभवूंक दुसऱ्यांक जेजूच्या मोगाची गोवाय जावंक आमकां बापाची मजत मागुया. जेजूच्या जल्माची लागशिल्ली तयारी करतना भावार्थान आनी ल्हानविकायेन जेजूक आमच्या काळजांनी जल्म दिवंक आमचें जिवीत नवसरूंक आमकां बाबाचो आदार मागुया. बोधवार बापा आमची करीत मागणी हे वेळार तुजी आमकां आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणांनी आमची मागणी तूं आयक. तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बेटोने वेळार आमी गायन करुया. C17 गोवा कोणयो बारीक होलक्यो, पेज 35. गोवा कोणयो बारीक होलक्यो होंड्या साताची बापोसो, मोशा बाबा
बरी वांगडा जेजू भितर जिवीत म्हजे मिसा भितर सदा मनशा जिवा उंडो पसंद करे मनशांक सोडून जिवीत सोडून कुशीन बापा जेजू सवे वक्ता तुका जिवीत म्हजे मनशांक सोडून जिवीत सोडून कुशीन बापा जेजू सवे वक्ता तुका जिवीत म्हजे म्हज्या भयणी बाबानूय आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पयस सभेच्या दावाक सर्वेस्पर म्हणून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या पवित्र आत्म्यान भगवंत हांकवार मारीची कूस सुफळ केली. तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यान ती देणी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या चोणकल्याच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी पोरगोटले. उतरावर्थ्या मोगान आंकवार मारेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतूच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaraco सर्वेस्पर तू, स्वर्गानी संसार, बोला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोय सोय, सोय सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सवयसो उत्सर्गी तुका सोय 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 सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरणाचो सुखबेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेचपरी शेवण जातूच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खोराराचें हें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक कुळात.
Bhavataco good porgo to hear. सोम्या जेसू तुझे मरण आमी समोर ओपता तुझे पुनर्जीवन पण आमी भोगता तुझ्या येण्याक आमी आपयता. Baba Jezuच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उदगास करता आनी अजिबिताचो दो आनी सर्वणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडानी रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप निरे आमच्या गुणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बारबोतिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरपांचो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजुरीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या गांवांची येतल्या सगळ्या आमच्या भाव भयणाची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती भगीन जुजे तिच्या पोती भगीन जुजे वाज भगीन फ्रांसीस शावेर पदवासो भगन धांतन भगन दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडरान जेजून आमकां शिकवयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येय तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तायणेक पळयत नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या चेड्याक आमी बरोबरशें नोंद रेखता तर आमकां तुज्यो दार काकृदीन सर्व पातकांतली सुडोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रसवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवी आसूं. तुमची सवी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ई देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. होच तो जेजू जो आमच्या मोगा पासत ह्या संवसारांत आयलो ह्या संवसारांत जियेलो मोग वांटलो आनी ह्याच मोगान कुसार करून आमचे पासत ताणें जीव दिलो. ह्या शेळीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यांत आनी एकठांयल्यांत ती सगळीं आमी सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेसूक आमच्या कालसावन शेवताना आमी गायन करुया देव साता मनशाचें खाण पेज 50. देव जाता मनशाचें खाण लिपलो लावून त्या रुपान ताणें वालें भोकेल्या पियोंक दिलें ताणेल्या ताचो मायमो मिटवे नाशिल्लो ताचो मायमो मिटवे नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटवे नाशिल्लो ताचो मोग मिटवे नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटवे नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटवे नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटवे नाशिल्लो ताचो मोग मिटवे नाशिल्लो ल्हान व्हडल्या दुर्बळ क्रेस्तांक सांगाती दोरया सागरा एका जेवणाक बसयली सगळीं भुरगीं देवाची ताचो मायमो मिटवे नाशिल्लो ताचो मायमो मिटवे नाशिल्लो ताचो मायमो मिटवे नाशिल्लो ताचो मोग मिटवे नाशिल्लो ताचो मायमो मिटवे नाशिल्लो ताचो मायमो मिटवे नाशिल्लो ताचो मायमो मिटवे नाशिल्लो ताचो मोग मिटवे नाशिल्लो म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन.
प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाल बापा, या तुझ्या जेवणांत वांटो घेवन तुझ्या सुखांत सासनाक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी बोरमाशान बोरल्या. आमच्या सुडवंडराच्या जल्माची परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भोगती. ह्या मी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. मागचे बसी. आयज मेसाची मांडावळ केल्या कारण सेवन समुदाय विठ्ठलदास तांकां आमचे दिनवास. गेल्ल्या आयताराचें तुमचें धर्मदान जालें 11,870.5 रुपया. फिरगोजीच्या फुडल्यान आमी बॉक्सां दवरलेलीं आसात, तातूंत तुमी तुमचें धर्मदान घालचें. डोनेशन दिवन खेरीत आदार दिला दोन बरे मागपी तशेंच आवेलिन डिसिल्वा आनी देवदूता डिसोजा. तशेंच गुड समॅरिटन फंड ह्या खातीर आदार दिला एल्विन डिसिल्वा आनी इनासियो फ्रांसिस्को अल्मेडा. तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. मिलाग्रेस सायबिणीन तांचे सगळ्यांचेर खेरीत आपलो आशिर्वाद घालचो. ह्या सुमारान मेसाची मांडावळ हे पुरी आसा. 21 सोमारा दीस सेंट एंटनी समुदाय पयलो जमो. 22 मंगळारा दीस सेंट एंटनी समुदाय दुसरो जमो. 23 बुधवारा दीस वलांकिनी समुदाय पयलो जमो. 24 ब्रेस्तारा दीस वलांकिनी समुदाय दुसरो जमो. 25 शुक्रारा दीस आगरवाडो समुदाय पयलो जमो. 26 सोनवाराक सांत लॉरेस समुदाय. 27 माय दे देवस समुदाय. 26 मीस सकाळचें जातलें. तातूंतचे सांत लॉरेन्स समुदाय हांचे मीस सकाळीं 7 वरांचेर जातलें. आदवेंताच्या काळांत आमी आसा. फावो ती तयारी आमच्या जिविताची करूंक आमी ह्या वरवीं आमच्या काळजांत जेजूक जल्मांत हाडूंक आमकां पवित्र सभान दिलेले उपाय घेवया. कुमसार जावन मिसांत वांटो घेवन आमच्या काळजांत जेजूक गोठो तयार करुया. 2 दिसा मिसा उपरांत कुमसाराक आमी आसतल्या. आमची आत्मीक तयारी करूंक 2 सोनवाराक सांजे पवित्र ओर आनी नाताळाचो आड्डाची रीत 8 वरांचेर आमी करतल्या. 4 हे आदवेंताचे आमी पाळल्या. 2 एका सोनवाराक पवित्र ओर केल्ल्या तरणाट्यांक लिजन ऑफ मेरी आनी गांवांत आसलेल्या आमचे माद्र भयणी मागण्याचो जमो युकरिस्टीक मिनिस्टर्स आनी SSVP संस्था हांकां सगल्यांक आमी दिनवासता आनी तुमचे किरीत आभार मानता. नाताळाचे सुमयार संदेशकारां घडोवन हाडटात 4 कॉम्पिटिशन व स्पर्धा. मोहिमा सुर्गीची तुस्त शब्दाची समुदाय वायज कॅरल सिंगींग. वावर सांगाताचो पोरजोड नोकेत्राचो समुदाय वायज स्टार मेकिंग. कुटुंब आमचो नमुनो नाजारेतचो फॅमिली क्रीब ऑल्टर विथ मॅसेज. सृश्टी आमची गिरेस्काय पुर्वजांची फॅमिली स्लोगन फॉर गोवा. हातूंत आमची भुरगीं फामील आनी समुदाय भाग घेवन वांटेकार जातली म्हूण आमी आशा बाळगिता. तुमच्यो एंट्रीज आमकां 22 मेरेन हाडून दिवची. आमच्या पावलांक उजवाड एपिलार संस्थेचे 2 दिसाक वाचपा पुस्तकां ऑफिसांत मेळटा. कोणाकूय जाय जाल्यार ती वचची. ताचें मोल 150 रुपया. आयजूय कोणाक घेवंक जाय जाल्यार तुमी ती घेवं येता. नाताळ्या समोर आमची ल्हान देणगी कशी ग्रॉसरीज आयटम
एक्समस फूड आयटम्स क्लोथ्स आनी वस्तू दुसऱ्यांक उपकारता तसली वस्तू दिवन आमच्या भावा भयणीच्या घोराब्यांत आनी जिवितांत बाळका जेजूक जल्मांत हाडुया. 22 मेरेन तुमी त्यो फिरगोजेन पावोच्यो. तुमी हे आप कुशीन दिवचे, कोणाकूच दिवंक बंदिना. नाताळे सोमयार मिसा मोदयानीर 11 वाजता, सकाळीं 8 वाजता आनी 9 वाजता. मनान दवरचें, सकाळीं 2 मिसां आसात हाची चोत्राय धरची. सकाळीं 8 वाजता आनी 9 वाजता. ह्या मिसाचेर कोणाकूय वाचपां करूंक कशी आसता जाल्यार आमकां येवन कळोवचें. म्हाका उबरादरीक तुमी सांगूं येता. 23 बुधवाराक सगळ्या समुदाय फिरगोजेची नितळसाण सांजे 4 वाजता. तुमी येताना सारून कुडके घेवन येवचें. 27 येता त्या आयताराक पवित्र कुटुंबाची परब. हो दीस खेरीत कुटुंबाक भेटयल्लो. फुडल्या आयताराक 2 मिसां आसतलीं. पयलें 7 आनी दुसरें 8:30 वाजता. गोबायलांनी आनी कुटुंबांनी ते भाशेन सांगाती ह्या मिसांनी वांटो घेवचो. 7 वरांचेर मिसाची मांडव करूंक मायंद दिवस समुदाय. उपरांत सांजे तेर्स 8 वाजता हो आमी लायव्ह आसतले. तुमी तातूंत वांटो घेवचो. कोणाकूय इगोचेन वांटो घेवंक खोशी आसा तांणी हांगासर येवन त्या दिसांत वांटो घेवं येता. ते भाशेन उदेक करून कुटुंबान सांगातान येवन वांटो घेवचो. 28 सोमाराक बाळकाचो दीस. स्पेशल मास खेरीत भाशेन भुरग्यां पासत सकाळीं 8 वाजता. उपरांत सांजे पवित्र 8 वाजता लायव्ह आसतलें. घडटा जाल्यार भुरग्यांक खेरीत फुडें ह्या मिसांत वांटो ह्या ओरांत वांटो घेवंक हाडची. 19 मंगळार जाणट्यां पासत खेरीत मीस सकाळीं 9:30 वाजता. 22 मेरेन फिरगोज सभेच्या वांगड्यांनी मिसांत वांटेकार आनी आंतरुणार आसलेल्या जाणट्यांची नांवां ऑफिसांत येवन दिवची. 26 आमचें वॉर्ड वायज क्रिसमस प्रेजेंटेशन. हातूंत तुमी सगळ्यान एकवटान आनी एक मनान वांटेकार जातली म्हूण आमी आशा बाळगिता. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरतात स्टीवन डिसोजा, आंकवारपूत आंतोनियो लुईस आग्नेलो डिसोजा आनी कातारिना डिसोजा मदलो वाडो. आनी वेलरी समेंथा लॉरेन्सो, आंकवादू इनासियो आलेशियो लॉरेन्सो आनी कार्मिना विथोरिया ग्रेशियस गांवांत कोलवा. तशेंच लग्न जावंक फुडें सरतात डॉमिनीक फेर्नांडीस आंकवारपूत, लेट डॅनियल फेर्नांडीस आनी लिना फेर्नांडीस आगरवाडो आनी डॉरेटी फेर्नांडीस आंकवारदू, कॉस्मे लुईस खायतानो फेर्नांडीस आनी आंजेलिना फेर्नांडीस माप्सा. तशेंच लग्न फुडें सरता सिडनी साविनो फेर्नांडीस आंकवारपूत, जेरोम मानुएल फेर्नांडीस आनी कार्मेलिना आंजेला फेर्नांडीस आगरवाडो आनी आंजेलिका ग्लेरमिना फेर्नांडीस आंकवादू, फ्रांसीस पीटर फेर्नांडीस आनी मारियानिना मारिया फेर्नांडीस गांवांत वागोथोर. हांचे मदें कसली आडखळ आसा जाल्यार पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे सांगून दिवंक तुमकां कायदो आसा. निमाणो आशिर्वाद घेवंक उबी रावया.
Confraria Continani Kurung Sagla, Tanche scholarships for the year 2019-2020. Ye scholarships favors adat Yapuri. SSC Grupan, Clarissa D'Souza, Modlovado. HSSC Higher Secondary Grupan, Caroline D'Souza, Modlovado. BA Grupan, Maria Augusta D'Souza, Uilovado. B.Ed Grupan, Licia Fernandez Vittaldas आणि ME हातून स्नेहा कार्दोसो विठ्ठलदास वालो. हांकां सगल्यांक आमी किरीत शाबासकी आनी पोरबी दिता. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. मोग विस्तारूंक आनी क्रिस्ताचे गोवाय जावं क्रिस्ताचेच शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन करुया G8 ये जेसू आमच्या सोम्या पेज 100. जेसू आमच्या सोम्या सोडोय आमकां वाक्यां दोनया अमृत आमच्या जिवाच्या ये जेसू आमच्या देव तोर वेगी या भूंय तोंडार कारोन दिवच्या मुनशा कुरा नासांव कोणी सोडी नाका. हे जेसू आमच्या सोम्या